लेपर्ड आतां खंयच्या जनावरांची तेंची आमी चूक करूंक शकना. पयलीं म्हणल्यार थिंगा डिफॉरेस्टेशन जाता. थिंगा तेंचे गांवांत थिंगा रावपाचें, तेंकां उदक पिवपाचें तें सोर्स बंद जाला. तेका लागून ते आतां पळय तुका थिंगा ओशनीक सारके रिजॉर्टांक स्विमींग पुलां ते आतां तुगेले येवन उदक पिवपा तेंगे परिस्थिती येयला. म्हळ्यार हितून तुगेली खंय तरी गोवोरमेंटान दखल घेवपा जाय. गोवोरमेंटान कित्याक म्हणटा आतां जेन्ना तुगेले एक हायर ऑथॉरिटी ACF जावं DCF ते बसता थिंगा, ते बसता म्हळ्यार तेमी कितें करपा जाय. आतां एक तुगेली जनवरां हिंग कित्याक पावता, हे लेपर्डा सारके जे रानां उरपाचे ते ह्या हितून सिटी सारके हितून आतां हितून ट्युरिजम बेल्टाक कशें पावले तेजेर तेमी विचार करपा जाय न्हू. आतां हितून आमी 2 व्हरतले, आतां एकटो आज ट्रॅप जालो तो आयज नाल्यार फाल्यां तोय आमी तेजेर करतलेच. आनी कितले भोंवता हांगा? आनी एकलो व्हडलो आसा, मेल आहा, आज पळयटी फिमेल, तो मेल आहा तो व्हडलो आहा आनी एक बारीक पोर आसा. ते व्हरतलेच आमी कशें करून करतले, ट्रॅप करतले. पूण तेज नंतर ते परत येवचे ना म्हण कितें गॅरंटी. परत तशेंच जातलें, ते तुगे रानान ते कापत वयतलीं, ती रानान आहा ते तुगेले थिंगा जे जीव आहा ते तेंगे खावपा आहा ते लोक खाता. म्हणजे असली परिस्थितीन तुगेले ते हिंगा येवन तांकां सर्वायवला खातीर ते आपल्या पोटा खातीर ते खंय तरी आपलें पोट भरपा येतलेच. म्हणजे हेजेर तुगे गोवोरमेंटान चिंतपा जाय. ते ACF DCF जे बसले आहा, ते DCF सारके बसले आहा, तेमी तेजेर स्टडी करपा जाय. तेमी एक एनवायरॉन्मेंटलिस्ट घेवन कोण तरी बाबा तितून तेका ज्ञान आहा तेंकां घेया, तुमी बसा आनी हेजेर एक तर सोल्युशन दिया. कित्याक रेस्क्युअर सारको आहा तो आमचो आतां फाडी हितून रेंजी तो रेस्क्युअर आहा रोहीत म्हणटा तो, खरें तेका वालोर दिवपा जाय. कित्याक तो दीस आनी रात काम करता. आतां म्हाजे हितून तेणी 3:00 5:00 सकाळ फुडें, रातचे 11:00 तो सगळे टायमार म्हाका कॉर्डिनेट करतालो. सद्या मुवमेंट ना, हिंग ना. आमी 4 कडेन ट्रॅप चेंज केले, ते नंतर आमकां सक्सेस मेळ्ळा. असोच न्हू कितें एक कडेन लायिल्लो आनी 1 म्हयना मोगी सुशेगाद बसले. आमी चेंजीस करीत रावले. कितें करपाक खंय खंय कितें आमी ते एक तेंकां एट्रॅक्ट करपा लागून गोगी हाडून ज्यो तुगेल्यो चिकनाच्यो आनी हेज्यो तुगे हाडून आमी ते कितले म्हयने तुमी आतां ट्राय करीत आसले तेका धरपा खातीर? सुमारे 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयनो जालो आमी तेंचे फाटोफाट आहा, करता ट्राय करत आनी आयज आमकां तो मेळ्ळो सक्सेस. आतां तुमकां आतां भिरांतच दिसना, तुमकां लागीं पावले म्हणटकीर लोकांक अटॅक करतले काय तुमकां तशें करून? हितून आमी सांगपा म्हणल्यार लोकांचे हांव ते लोकांचें एक आहाच, पूण म्हागे घर आयज आमी ट्रॅप मेळ्ळो पळय तुज्या घरा लागींच आसा? 50 मिटर म्हळ्यार आसचें ना. म्हणटे एक लोकल आनी गांवची एक म्हणजे एक भिरांत निर्माण जाताच. ह्या सायडच्यान लोक वयता, फॉरेनर वयता. कोणाचेर समज एक अटॅक जालें, फाल्यां तेजे नंतर गोवोरमेंट उठोवन कितें फायदो. अशेंच आमगे तुगेले हिंगा तुगेले ट्युरिजम बेल्ट काबार जायत येयल्लो आहा, लोक गेस्ट कमी आहा, आनी तेजे समज तें जालो ते एम्बसी न्यूज पावतलो कितें हें उरतलें. आमी लोक म्हणटले आमी तो कावन्सिलर कितें करता. फाल्यां आनी ऑथॉरिटी तेंचेर तें येना, बट हिंगा तुगे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह येतले, तेमी कितें करताय काय म्हूण. पूण आमी जें काम करता आमी आमच्या सायडीन सगळें काम करता. आमी तेंगे तेका इंटिमेशन दिवपा फॉलोअप सगळीं चालू आहा. पूण त्या सायडीच्यान वयल्यान तेमी आतां एक गोवोरमेंट जेन्ना तुगेले एक समज न्हिदलो उरतलो जाल्यार तेंकां कोण जागी करतलो. हे DCFाक कोणी जाग करपाचो जाल्यार हे तुमचे थ्रू मिडिया थ्रू वचचें पडटा न्हू आमकां. आमकां आनी कितें आहा, आमी जाय तुगेले फोन मारूंक शकता, तेंगे लेटर दिवंक शकता. पूण जागी जाता जाल्यार तुमचे थ्रूच थिंगा फाल्यां समज वयता, तुमचे थ्रू इतले बरें आतां तेंकां भिरांत दिसता मागीर तांकां, कित्याक तेंकां कोण नाल्यार मिनिस्टरा कडेन पावता मागीर, मिनिस्टर तेंकां मागीर प्रेस करता, तर तुमी कांय काम केलें ना थिंगा वचून मिडियाचेर येता मरे म्हूण. म्हणजे ओन्ली सोर्स इज मिडिया. तेंचे कडेन हें करपा लास्ट हांव मिडियाचेर हें केलें तेन्ना आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तेंगेलो, प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हण हांव तुमकां एक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज अशें जाता की आमी पळय, आमी खरें सांगपा म्हणल्यार म्हाज्या वॉर्डान तर म्हाका हितून फॉरेस्टाची व्हडली गरज ना. कित्याक एक आमगे केन्ना झाड मारपा एक एप्लिकेशन दिवपा तितलेंच. बाकी हितून आमी तुमचे कडेन दारां वचना. पूण तेजो कितें आमकां एक पाटी केन्ना घेता, आमी ह्युमन थ्रेट आहा हितून, तेंची लायफ आहा तेंचो ते भिरांता. म्हणटकीर आमी तुमचे कडेन येता न्हू. तेजी समज तुमी अशें करून नेग्लिजन्सी केली जाल्यार कशें म्हूण जावप. आयज पळोवपाक गेल्यार हांव तुगेलो ACFान जावं DCFान हिंगा येवपा जाय आसलें. हेजेर स्टडी करना तेजेर म्हणल्यार कांयच हेजेर तुगेलो तो पूर्णविराम ना हेजेर, हो कंटिन्यू उरतलेंच. आनी हें जावपा ना म्हूण तेमी थिंगा बसोन सांगपा ना, तेमी हिंगा येवन ग्रावंडाचेर सांगपा जाय. आमकां आतां तेमी फॉरेस्टरा कडेन आमी तेमी कळ्ळां की आतां फिमेल तेका ट्रॅप केलो, आतां मेल आहा तो तुगेलो आनी एग्रेसीव जातलो. तो केन्ना आतां तो पयलीं रातचे भायर सरताले, अर्ली मॉर्निंग म्हळ्यार बिफोर तुगेले 6 ते तुगेले कितें आपल्या काम कोणाक खावपा ते पेटे खायले गेले ते. पूण आतां तो आनी डेंजरस जातलो. आतां तो तुगेलो दिसांनी उडी मारूं शकता राकायटर. म्हणटकीर हांव तुमचे थंयतल्यान एक हांव लोकां कडेन हात जोडून अपील करता की तुमी भोंवता आसतना हे रातचे बितचे विनाकारण तुमी ह्या एरियेन तरी भोंवनाका.
कितें एक भंय निर्माण जाल्लो आहा आनी हो तुगेलो जावंक शकता हे आमकां फॉरेस्टा कडल्यान आमी आमगे ज्ञान सांगना आमी फॉरेस्टान जें आमकां कळयलां तेंच आमी तुमचे कडेन पावयता. जशें काय शुभम बाबान आतां सांगलें की आतां फाटले 1 म्हयनो जालो शुभम बाब सातत्यान हो जो टॉपीक आसा तेजेर तो पाठपुराव करता. पूण एक सांगन दिसता तर आतां शुभम बाबा वांगडा हांव सदांच आसता. तर शुभमाक बाकीचीं कामां आसता त्याच बरोबर आतां हालीं ह्या 1 म्हयन्याक रेगुलर फोन कॉल्स येता. आनी फोन कॉल्स कशे तर आतां हांगा एक जर आतां आमी ट्रॅप केलो हांगा जर आतां पडला पूण रोखडेच आमकां 5 मिनटांनी फोन येता की तेंचे दुसऱ्याच्या कोणा तरी घरा कडेन तो वाघ दिसलो म्हणून. कारण जालां कशें की हांगा 3 आसा आनी तिनी आमी जो ट्रेल कॅमेरा आसा तितून तो स्पॉट जाल्ले आसा. पूण आमी शुभमान पयलींच सुरवातेकच सांगिल्लें की आमकां एक 2-3 तरी ट्रॅप दिया. आनी तरी सुद्दां आतां 1 म्हयनो जालो आतां सुदैवान एक ट्रॅप जालो त्या ट्रॅपान आमकां पडलो म्हणून आमचें म्हजें भाग्य. अदरवायज 3 ट्रॅप मागले कडेन आमकां फक्त एकच ट्रॅप मेळ्ळा आनी त्या ट्रॅपाक पडपाक 1 म्हयनो गेलो. आनी त्या 1 म्हयन्या भितर समज जर कितें मनशाक जर खंयच्याय मनशाक ट्युरिस्ट हांगसान भोंवतात कोणाकय दगा फटका जर जाल्लो तर तेजे मागीर हे कोण आसतालो म्हळ्यार शुभमा तेतून ब्लेम करपाचो काय त्या ऑथॉरिटी ब्लेम करपाचो कोणा ब्लेम करपाचो. रेस्क्युअर आसा आपलें काम करता. रेस्क्युअर म्हणटा आपल्या कडेन जें साहित्य आसा तें प्रोवायड केलें आसा तेतून आपूण करता आनी तेजे कामा कडेन आमी सॅटिस्फाय आसा. आनी शुभमूय एक पाठिंबो दितलो हांवें जें सांगलें तेका. पूण बाकीचे जे आतां 2 आसा म्हणले कडेन आतां उरला पूण एकच कडेन भोंवता अशें ना. आमकां सुरवातेक दिसलें की 3 फॅमिली आनी वांगडा भोंवता आसतली. एक पोर आसा एक मेल आसा फिमेल आसा. आमकां दिसलें की तिनी वांगडा भोंवता आसतली पूण तशें ना. राती हांगा सकाळीं 5 सुमार हो पडला फिमेल पडला त्याच टायमाचेर आमकां अशें कॉल आयले की आनी कोणाच्या घरा कडेन पेट्याक उबारून वयलो म्हणून म्हणजे कुत्र्याक उबारून वयलो. म्हणटकीर आमकां तितून कळोन आयलें की ते वेगवेगळे भोंवता. जरी आतां आमी परत ट्रॅप लायलो आसा आमकां इतली श्युरिटी ना की ते ह्याच ट्रॅपान पडटलो कारण हांगाच पडटलो म्हणून कारण ऑलरेडी तो मूव जाल्लो आसा. सो अशे वेळाचेर तो एक ट्रॅप म्हणजे शुभमान आनी त्या रेस्क्युअरान रोहितान तो खंय खंय लावप. तर आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंय मागता की समजा तुमचे कडेन आनी ट्रॅप आसा जाल्यार ते प्रोवायड करचे. इतलेंच न्ही तर आमी हालींच देवबागान एक असो बिबटो पडलो पयलो आगोंद भरपूर कंप्लेन येता. तर शुभमान सांगलें तशें हो जो टॉपीक आसा फक्त एक वार्डा पुरतो किंवा एक गांवा पुरतो उरलो ना. तेंचे नॅचरल हॅबिटेट जशें शुभमान सांगलें तशें ते हॅबिटेट काबार जाल्ले आसा. तर हेजेर कोणी तरी लक्ष घालपाक जाय. आतां खुबशे आतां NGOs आसा बारीक रस्त्या सायडीचेर झाड मारले जाल्यार ते बोवाळ करीत येता. तर रस्त्या सायडीन न्ही तर भितरले रानांनी कितें चल्लां तेंय लक्ष घालपाक जाय.